Veterinary services in the state have collapsed, causing trouble for farmers. They say that there are not enough doctors or proper treatment for the animals. Farmers are also demanding an increase in the support price for milk. They are facing more problems as cattle feed rates have gone up after the Goa dairy plant shut down. सध्या तुमच्या हांगा वेटनरी सर्वीस कशी आसा? सध्या म्हजें नांव भिकू बाबी गांवकर. हांव एक असो म्हागे गाय बरी नासली बेली गाय. मागीर सायडच्यान सुमार डॉक्टरा कडेन गेलो. डॉक्टर म्हणपाक लागलो सध्या आपणा येवपाक मेळपाना. मागीर हांवें तेगे कंप्लेन मागीर सांगें गेले डॉक्टरा कडेन. डॉक्टरान विचारलें तेका ट्रान्सफर जातालें कितली जाण कंप्लेन जाय काय विचारलें का डॉक्टरान. कोणपाक 3 जाण जाल्यार करून बाळगलो. त्या 3 जाणां लोकांनी कंप्लेनां दिता डॉक्टराचे फाटीच्या. मागीर हांवें 2-3 जाण गेले आनी एप्लिकेशन मारून तेजे सायन मारून दिले. आनी सायना दोतोरा कडेन दिले हांवें. तेजेर मागीर काय एक्शन घेवना ते सायना. यंदा वेळेक आनी मागीरचे सायडीन जे आसात आमचे भाटीचे दूद सोसायटी आसा थंयचे मेंबर आनी आमचे बाकीचे आमचे मिलियन दूद सोसायटी आसा थंयचे मेंबर आमी जे आज हांगा जमल्यात की आमचे दूद जो वेव्हार आसा ह्या दूद वेव्हाराक सरकाराचे लिंक आसा आनी हितूंक लिंका भितर गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट प्रायज आसा. मागीर आमगेले डेरीत आमकां फीड मेळटा आनी आमची एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटाची सर्वीस ह्या शेताक मेळटा. आज पळयलें जाय सो तिनूय ज्यो आसात कितें एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट वेटनरी आमची गोवा डेरी आनी सरकाराले जे कितें स्कीम जे आसता सपोर्ट ते तिनूय हांगा फेल आसात. आनी म्हणून जो आसा दुदा धंदो जो आसा गोंयांत हो पडत गेल्ले कडेन आसा. आनी हेका मूळ जबाबदार जो आसा आयचो जो BJP सरकार म्हणल्यार जाता. आनी पळयलें जायत की दूद वेवसाय जो आसा देंवत वयता. म्हणजे आज पर्यंत खंय स्टडी जाला दूद वेवसाय कित्याक देंवता कारण दुधकारांक हो धंदो परवडना म्हणून आज दूद देंवता. ही पयली प्रश्न. ह्या दूद वेवसाय वाडोवपा खातीर सरकारान जी आसा ती सबसिडी पण आमकां दिल्ली आधारभूत किंमत. पूण आज पळयलें जायत जवळ आमकां 8 म्हयने सुमार जाले. भाटी सुमार सोसायटी गेले जाय जवळ 11 म्हयने जाले की आज सपोर्ट प्रायज जो आसा तो शेतकारांक मेळना. हांव सांगूंक सोदतां की असो 11 म्हयने जर आज सपोर्ट प्रायज एक शेतकऱ्याक मेळना खंयचे कामगार करता मेळना त्या मनशाक जिवन जगप कशें तुजे फॅमिली जी आसा ही जगप कशी. ताका डेली आज भुरग्यांक खंय इस्कॉला वचपाक पयशे जाय पडटा जेवणाक पयशे जाय पडटा. 11 म्हयने जर आज खंयच्या कामगाराक जर पयशे मेळना आसता रावले जाय तो जिवन जगपाक कशें शकता किंवा सरकार कसं कितें. सो म्हाका दिसता की आमचे जे शेतकरी आसा हे सरकार जो आसा हे मारपाक सोदता तांकां फुडें व्हरप सोदना. दुसरी पळयलें जायत ह्या वेटरनरी सेक्शन जें आसा की गोरवां खातीर दोतोरांक जे तपासपा खातीर दवरले कडेन आसा ते पूर्णपणे फेल आसा. आमचे दोतोर दवरले कडेन आसा की खंयच दोतोर आज आमगे आठवड्याक एक दीस कोणाक चॅक करपाक येना खंयचे काय चॅक करपाक येना. आनी हो हांगा एक दवरलो कडेन एसिस्टंट म्हणून दवरले कडेन व्हडलो तो राजा तेजे फुड्यान गेलो जाय तेका पयलीं थळा मारूं जायो कितें आनी तो कित्याक कितें जालां हें जालां तें जालां विचारता जाल्यार सारकें तें वखद ना कितें सांग्यार धाडटा ट्रिटमेंटाक आपयलो न्हू आज येयल्यार फाल्यां येता. ती अशी जी अंदाजून ज्या वेटरनरी डिपार्टमेंट आसा अशी केल्ले कडेन आसा. म्हणून आमी सांगता की ह्या सरकारान जे आसा की तातूंत कांय तरी लक्ष घालपाक जाय आनी आमकां जो कितें आसा न्याय दिवपाक जाय. दूद सांगूंक सोदता की ह्या सरकाराचे मुळे आज जो सरकार एजन्सी आसा BJP सरकार तेजे मुळे हो धंदो जो दुदाचो वेवसाय आसा हो पडलेले कडेन आसा. हांव तुका उदाहरण सांगता. आज जे आमी सोसायटी उबी आसा ही सोसायटी 1994 हे हांवें स्थापन केल्ली. आमचे जे 7-8 जे लोक दूदकार आसा ते आमी भाटी वयताले. हांवें सांगलें की भाटी कित्याक वयता आमी एक दीस सोसायटी चालू करया. आमी हांगा एक 10 जाणांनी सोसायटी चालू केली. त्या वेळार फक्त एक 100 लिटर दूद जालें. 100 लिटर दुदाचेर आमी 200 केले 300 केले 400 केले 500 केले जवळ 1000 केले. आनी जवळ जवळ आंकडो जो आसा 2011 जे आसा सादारण आमकां पर्रीकरांनी स्कीम काडली की आमची न्यू जे आसा की मॉडिफाय कामधेनू योजना म्हणून त्या प्रमाणे भरपूर लोकांनी गाय हाडल्यो. आनी त्यो गायो अश्यो की
2000 लिटर दूध जे आसा हें आमकां मेळपाक लागलें 2000 दिसाक 1-2 वयर जाले टाकी फुल्ल जाले पूण नंतर हळू जे आसा 1-2 वर्सां उरले आनी मागीर दूध जे आसा हळू कमी जायत गेलें आनी आज परिस्थिती पळयली जायत की 2000 लिटर दुधाचेर आज 300 लिटर दूध जालां हे 300 लिटर दूध बाबा जालें कित्या खातीर देंवलें आज सरकाराचे थंय कोण विचारना 2000 जाग्यार 300 लिटर जालें कितें हेचें कारणे कितें तें कोण शेतकाऱ्यांक थंय कित्याक गाय सोडल्यो एक जबाबदार कोणाक जाय तो सरकारचो BJP आसा तो जबाबदार त्याच्यामुळे BJPच्या सरकारामुळे ही परिस्थिती शेतकऱ्याच्याच करून उरलेला आज एक हांगा बेगीच कोण डायरेक्टर MD येना गव्हर्मेंटाचो कोण मनीस हांगा येना आमचे पेडीच्या कारखान्याचे कोण येना मिनिस्टर कोण येना चौकशी कोणूच करपाक येना एक जबाबदार कोण आहे तो सरकार दूध सांगू शकता की आज गव्हर्मेंटा कडेन अशी 40 महामंडळ आसा 40 महामंडळां भितर फक्त 10 महामंडळ जी आसा ही फायद्यान चलता 30 महामंडळ जे आसा सरकाराक लॉसान चलता प्रत्येक महामंडळाक 5 कोटी 10 कोटी 20 कोटी प्रत्येक महामंडळाक दितात आज कदंबा महामंडळ 200-300 कोटीचे लॉस आसा कारण प्रत्येक सरकार आज फिल्म फेस्टिवल करता फिल्म फेस्टिवल करपाक सगळे नटी हाडून नाचयतात खंय पणजे नटी नाचोवपाक 100 कोटी आमची शिगमो करपाक 100 कोटी कार्निवाल करपाक 100 कोटी आनी शेतकरी आनी कोटी जे आसा हे प्रत्येक जाण सरकार उधळपटी करता आनी शेतकऱ्यांक उपाश आसा तांकां 1-2 कोटी दिवपाक सरकारा कडेन पयशे नात तो सरकार मुद्दाम करतलो सरकार मारून उडोवपाक आज सांगली मतदारसंघ पळयलें जायत हो एक शेतकरी प्रधान शेतकरी जो आसा शेतकरी एरिया सांगली मतदारसंघ तो अशें 85% लोक शेतीचेर डिपेंड आसात आज संजीवनी कारखानो 500 लोक ह्या शेती डिपेंड आसले ह्या सरकार BJP सरकार संजीवनी कारखानो बंद करून उडयलो आनी हीच परिस्थिती आज गोवा डेरी आसा जो कारखानो पेडीचो कारखानो आसा ह्या सरकारान बंद करून उडयलो आसा तो सरकार जो आसा हो शेतकऱ्याच्या हिताक न्हू जाल्लो शेतकऱ्यांक काबार करपाक जाय ह्या अशी हे विशय जो आसा हे आमचे गरीब जे शेतकरी आसा हे विचार करपाक जाय बाबा आमकां ही जी फेसिलिटी आसा ह्यो कारखानो आसा मागीर आमचे प्लांट जे आसा हे बंद करून उडयले कडेन आसात आज आमचो डेरी प्लांट जो आसा हो सरकार चलयता जेन्ना आमची बॉडी आसलेली म्हणजे जाल्यार आमी म्हाका दिसता की हेंची डायरेक्टर जे आसा एनिमल वेलफेअर तेंचे फुड्यान वयतले बायल भुरग्यांक घेवन वचून थंय बसतले जाल्यार मुख्यमंत्र्या फुड्यान बसतले नाल्यार एक तरी आमकां शेतकऱ्यांक आत्महत्या करतले आनी आनी दुसरे पर्याय काय आसपाना आतां सद्या पळयल्यार आतां गोंया मरे अनएम्प्लॉयमेंट भरपूर वाडला हेज आनी अनएम्प्लॉयमेंट वाडलो म्हणून लोक भुरगीं जे आसा पळय ते ह्या धंद्या भितर सरना हेजें कारण कितें सांगपा म्हटल्यार म्हाजें नांव दामोदर सुर्यकांत नायक हांव भाटीचो ह्या धंद्याक येतले जाल्यार कोणाक भुरग्यांक हें करपाक जाय प्रोत्साहन दिवपाक जाय प्रोत्साहन दितले जाल्यार ते भुरग्यांक ऑलरेडी मार्केटान दूद या वयता पळय आमचे लोकांले ते 32 रुपयान 33 रुपयान रेटीन वयता सो लोक ऑलरेडी लॉसान चलयता म्हणजे फाल्यां सकाळी कित्याक न्यू भुरगीं कोणी येतले जाल्यार त्या भुरग्यांक उमेद येवपाक जाय ताका रेट मेळपाक जाय दुधाक रेटूच मेळना जाल्यार भुरगीं कशें येतले सो आनी दुसरें म्हटल्यार कितें आतां हे उलयता वेटनरी सर्वीस आसा पळय आमची ते दोतोर शाणपण करता हांगा ते कित्याक तेजे सपोर्टान ते हें करता हांव नांव घेयना अमको दोतोर म्हणून कित्याक म्हागेली परिस्थिती तीच जाल्ली आतां भितू गांवकारान सांगलें तशेंच तो दोतोर आतां आमकां नाका गांवांत ताका जाता तितलें बेगीन ट्रान्सफर करता आनी हांवें मारलेली सायन ते हेजेर लेटराचेर ते आजून पर्यंत ताका कांय एक्शन घेवना ते फाल्यां सकाळी आतां न्यू कोणी यूथ जॉयन जातले जाल्यार ते पयस वयता सरकाराक इतलीच विनंती आसा जाता तितलो आमकां सपोर्ट करचो सरकारान आनी जाता जाल्यार आमकां जो दर फरक येतालो लोकांक तोवूय बंद जालो आनी जे आतां सबसिडी जी आशिल्ली लोकांक ती जाता तितली कमी हितून येता ती सपोर्ट प्रायस जो आसा लोकांक तो वाडोवन दिवचो सरकारान इतलोच आमची हें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर